पेडण्या एक्साइज ऑफिसातल्या ई चलनाच्या घोटाळ्याक आनीक एक मॉडर्न मेळ्ळा। ह्या ई चलना वयले स्टॅम्प आमचे बँकेचे न्हू, म्हापशेचे रिझर्व्ह बँकेन सांगला। मीडियाक ते विशींची म्हायती दिवन आता तरी सरकारान कारवाई करची अशें काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेन मागला। पळयात पुराय बातमी। पेडणेच्या एक्साइज विभागातलो घोटाळो बरोच गाजलो, पूण विसरायेर वयता काय कितें अशें दिसता आसतनाच काँग्रेसीच्या संजय बर्डेन कांय महत्वाचे पुरावे मेळयल्यात। पुलिशेंत ते सादरूय केल्यात। कारवाईक गती येना, संजय बर्डे तेमाक पेटला। डुप्लिकेट रबर स्टॅम्पाची चलना घेवन आयज तो रिझर्व्ह बँकेत गेलो। थंय हे स्टॅम्प आमचे बँकेचे न्हू अशें खंय बँक मॅनेजरान तेका सांगले। आयकात संजय बर्डेक। हांव पेडण्या सेंट्रल बँक आसा ते एक्सायज डिपार्टमेंटान जी कितें भानगड केल्ली ते मॅनेजरा कडेन हांव येयल्लो कंप्लेंट घेवन की हे जे पयशे एक्सायज डिपार्टमेंटाचे पयशे हे बनलेले पयशे हे तुमचे कडेन जमा जाला का म्हणून। तेका जेन्ना हांवें जो स्टॅम्प तेंचो दाखयलो चलनाचो स्टॅम्प दाखयलो तेन्ना तेणी डायरेक्ट सांगले डिनाय केले हो स्टॅम्प रबर स्टॅम्प तेंचो न्हू म्हणून। तेंचो रबर स्टॅम्प तेणी म्हाका डायरेक्ट सांगलो हो तेंचो रबर स्टॅम्प म्हणून। हो रबर स्टॅम्प तेंचो हो रबर स्टॅम्प हो सेंट्रल बँकेचो आनी तेंचे कडेन डुप्लिकेट जो आसा न्हू हो एक डुप्लिकेट तयार केल्लो हो डुप्लिकेट मागीर परत हो डुप्लिकेट तेंच्यांनी तयार केला। हो कोणी तयार केला म्हणटा? आता एक्सायज डिपार्टमेंट जो तेंचो UDC जो आसा नायक म्हणून जो स्टाफ आसा न्हू तो तेका गोंयचो गव्हर्मेंट म्हणजे एक्सायज कमिशनर कितको तरी सांबाळपाचो प्रयत्न करता हे म्हाका खबर ना। आता मेन टॉपिकाचेर हांव येता। आता पोलीस कंप्लेंट केल्यार जवळ जवळ 90 दीस प्लस दीस जावन गेले। हांगा इन्चार्ज जो आसा न्हू आयज पासून हेजेर एक्शन घेना। एक्सायज कमिशनराचेर सुद्दां हांवें कंप्लेंट केलेली आसा, तेका एक्सायज कमिशनराचेर सुद्दां आयज पासून हे आयज एक्शन घेना। पूण आतां हांवें जेन्ना ब्रांच मॅनेजराक विचारले बाबा हे पयशे गव्हर्मेंटाचे पयशे हे जेन्ना तुजो स्टॅम्प जेन्ना रिसीव जालो तेन्ना हे पयशे गेले खंय काय म्हणून। एक्चुली जेन्ना चलन जेन्ना बँकेचे सील मारून दिल्या उपरांत बँकेन जमा जायना फुडें गव्हर्मेंटाच्या अकाउंटाक वयता पयशे, पूण ते जमा जावकूच ना। कोणी सांगलें तुका? हांगा ब्रांच मॅनेजरान सांगलें म्हाका पयशे अकाउंटाक जमा जावंक ना। आनी प्लस हेच्या RTIचे अंडर डॉक्युमेंट फेक डॉक्युमेंट जितले हांवें सगळे घेतल्या हे 7 आसा आनी 72 मेळपाचे आहा। आनी अलॉंग वीथ द जे कोण प्रोप्रायटर जे आसा जे कोण लायसन जे आसा न्हू तेंचे डॉक्युमेंट हांवें घेतलेले आसा। हेजे नांवार लायसन आसा, तेणी पयशे भरलेले आसा, ते हांवें डॉक्युमेंट घेतलेले आसा। सो हांव गोंयचे जनतेक सांगू करता जो अकाउंट सेंट्रल बँकींग आसा तेन्ना सेंट्रल बँक ही नावाजलेली बँक, नॅशनलायज बँक। हांव बँकेचें नांव पिड्ड्यार करपाक येवंक ना हांगा। मातशें हितून प्रत्येकान विचार करपाक जाय, कित्याक गव्हर्मेंट ऑफ गोवान एक्सायज डिपार्टमेंटान फॉर्ज केल्लेले आसा, रबर स्टॅम्प तयार केल्लो आसा आनी गोंयचो CM होम मिनिस्टर हे नात्यान दोन्ही डिपार्टमेंट तेजे कडेन आहा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, संदीप कामोलकार आनी ओमकार देशप्रभू।